12 वर्सांचो भुरगो जुवारी नगर हांगा एक शॉक लागून मेल्लो आसा। जी आमकां इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळटा वो 12 वर्सांचो भुरगो मुस्ताक अहमद सौरंगी हो खंय जुवारी नगर आपल्या आवय बापाय बरोबर रुमान रावतालो आनी धाकटुलो भुरगो खंय रुमान आपल्या घरान भितर धाकटोसो एक बॉल घेवन खेळटालो आनी खेळटा खंय तो बॉल फ्रिजाच्या पोंदाक गेलो आनी जेन्ना तो भुरगो तो बॉल काडपाक फ्रिजाच्या पोंदाक ताणें जेन्ना हात घातलो खंय तरी ताका एक लायव्ह वायर लागून तो धाकटो भुरगो आसा तो शॉक लागून थंयच मेलो। जेन्ना आमी पुलिसा कडेन खबर काडपाक ट्राय केली तेन्ना आमकां अशें कळून आयलें की ही जी सौरंगीची फॅमिली आसा ती खंय नेटीव ऑफ हावेरी गांवचे ते, पूण हांगा जुवारी नगर जे प्रिती हॉटेल ताजे सायडीन खंय ताजो बापूय एक धाकटोसो गाडो घालून आमटाण मिरसांग लसूण पानां विकतालो आनी जेन्ना ही घटना घडली ताजे घरचे 20 मिटराचे भितर थंय ताजें दुकान आशिल्लें, धाकटोसो एक गाडो आशिल्लो म्हणजे ते लावन लसूण आनी ते विकताले आनी तेन्नाच खंय तो भुरगो बापूय आवय सगळे आशिल्ले। 15 मिनटां पयलीं ते रुमान तो भुरगो खेळटाना मदींच खंय पान विकपी गाडी आयली आनी ते बापायक तांच्यांनी आपयलो की ती पानाची डेलिवरी ते दिवपाक आयल्या आनी जेन्ना बापूय भायर गेलो तेन्ना खंय तो भुरगो जो खेळटालो तो भुरगो रुमानूच खेळत रावलो आनी त्या टायमाचेर कोणूच नाशिल्लो आनी ते भुरग्याक बॉल काडपाक गेल्ले कडेन फ्रिजाच्या पोंदाक शॉक लागून तो भुरगो मेलो आनी जेन्ना बापूय परतो आयलो ताणें तो पळयलो की आपलो भुरगो जो आसा तो फ्रिजा पोंदाक पडलेलो आसा। तो जेन्ना ताका काडूंक गेलो ताची चप्पल घातिल्ल्या कारण ताकाय मातसो शॉक मारलो म्हणून ताणें पयलीं खंय लायट बंद केली, प्लग काडलो आनी जेन्ना भुरग्याक भायर काडलो तो खंय मरण पाविल्लो आशिल्लो। तांच्यांनी फूल प्रयत्न केले ताका हॉस्पिटलांत व्हरपाक बट ही वॉज डिक्लेअर्ड डेड।